सगळ्यांक खबर आहा 2 दिसा पयलीं रमेश तवडकरचे सभापती आहात आणि मंत्री गोविंद गावडे यांचेर कथित भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले। त्या उपरांत गोविंद गावडे हांणी एक सांगिल्ले की आपल्याक जाय ती आपली चौकशी करची आपूण तयार आसा म्हणून। आता हे सगळे प्रकरण हाची खंय तरी पक्षान सुद्धा गंभीर दखल घेतली, मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आणि आयज सोमारा मुख्यमंत्र्यांनी रमेश तवडकर आणि गोविंद गावडे या दोगांकूय आपोवन हाडिल्ले। दोगांक वांगडा बंद दारा आड चर्चा जाली। ह्या वेळार प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे हे सुद्धा आशिल्ले आणि म्हाका दिसता पयले फावट हे जेन्ना आरोप प्रत्यारोपाचे प्रकरण जाले उपरांत पयले फावट रमेश तवडकर आणि मंत्री गोविंद गावडे हे दोगूय आमने सामने आयज येयले। जेन्ना तेंची मिटींग सोंपोवन येयले तेन्ना जेन्ना आमी गोविंद गावडे हांकां विचारले तेन्ना गोविंद गावडे हांणीय कांय उलोवपाक न्हयकार दिलो आणि रमेश तवडकर हांणीय उलोवपाक न्हयकार दिलो। गोविंद गावडे म्हणपाक लागले की मुख्यमंत्र्याकूच कितें ते विचारा। त्या उपरांत तवडकर भायर येयले, ते म्हणपाक लागले ह्या हेच्या खातीर आपूण येवंक नासलो, दुसऱ्या कामा खातीर येयलो। त्या उपरांत सीएम सुद्धा भायर येयले, तेंच्यांनी हेचेर कांय उलोवंक ना। पूण आयज तवडकर, मंत्री गोविंद गावडे आणि मुख्यमंत्री त्याच बरोबर प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे ह्या चारूय जाणांची महत्वाची अशी बैठक जाली। मुख्यमंत्र्यान ह्या दोगांकूय आपल्या बंगल्याचेर आपोवन हाडिल्ले आणि थंय ही चर्चा जाली। आता ह्या चर्चेन नेमकें कितें जालां, ह्या बैठकीन कितें उलोवप जालें, कितें जालें हे आमी सोद घेवपाचो प्रयत्न करतले आणि तुमचे पर्यंत पावयतले। सो नेमके आयज ह्या सगळ्यां कडल्यान कितें प्रतिक्रिया येयल्यो बैठकी उपरांत त्यो आमी आतां पळोवया। सर, आयज तुमकां सीएमान कितें आपयल्लें, तुमचे कितें वाद जाल्लो तेजेर? बट आयज सीएमान आपयल्लें सर, बट कितें जालें डिस्कशन? सॉर्ट आउट जालां सर? कितें सॉर्ट आउट? सीएम उलयतलो जालें, तुमचेर आरोप जाल्ले म्हणून सीएम सांगतलो। सर कितें जालें आयज? मध्यस्थी कितें जाली? मध्यस्थी विशय ना, हय म्हाका आदले विशया खातीर हांव आयलो, मध्यस्थी खातीर ओके। बट जालें कितें उलोवप जालें? सीएमान कितें सांगलां बीन तेंकां, गावडे हांकां? विशय जाता की हांव एक म्हाज्या विशया खातीर हांव आयलो, ह्या विशया खातीर। सीएम एकूच कमेंट आयज तुमी तवडकर आणि गावडे दोगांकूय आपयल्ले न्हू कितें, पण त्या विशयाचेर कितें तोडगो जालो, चर्चा जाली? गावडे तुमकां विचार म्हणटाले।